सद्य मायनींग इशू सगळे कोर्टान आनी कोर्टान जें डिसिजन दिलां ताजेर आमी आमचें हें मांडपाचें आसा आनी त्या खातीरूच रिव्यू पिटिशन जें आमी करतले म्हणून सांगिल्लें तें आमी हातूंत धाडिल्लें आसा ऑलरेडी दिल्लीक आनी दिल्लीचो जो सुतो वाज येतलो तो मुखार घेवन वचपाचें आमी ठरयलें. ओके. वेणुगोपालाक. Well, if they are serious about it, let them do it. Okay. They don't seem to be serious about it. There are so many people, 60,000 people are unemployed. You see? The state government itself will lose about 100 crores. दुसरें आतां मायनिंगाचें म्हणटा तें आतां मायनिंगाचें म्हणटा तो एक हें आसा मायनिंगाचें आजून कांय जावना आनी कोर्टां वचून तें हें करपाचें आसा आनी कोर्टान तर पेंडींग आसा पण निमाणे दोनी कडेन कांय दिवना हांगा जे गोंयकारांक कितें पळय सांगपाचें तें फक्त सांगलें ताणें इतलें फक्त इलेक्शनाचें. Only person who can find a solution to the mining issue in the state of Goa is only the Bharatiya Janata Party because we have a Prime Minister in Delhi. This has not come because of any kind of government decision. This is a problem that has arisen because of the Supreme Court. And as a result of which this issue has to be properly handled. He has mentioned and now they are filing a review petition. Let us see, we have to go step by step. And then ultimately the interest of Goa and Goa's mining industry is utmost in the mind of the Bharatiya Janata Party. गव्हर्मेंट म्हणून जाता तितके प्रयत्न करता की केस मांडून फेवरेबल जजमेंट आमच्या मार्फत ऑर्डर घेवपाक प्रयत्न करता पूण ताका थोडो टायम लागतलो हे सगळें घडटा कित्याक आतां वेकेशनाचो टायम म्हणटकूच हे थोडे बारीक अडचणी आहा पूण आमी म्हाज्या मनान दिसता की सप्टेंबर ऑक्टोबर पासून हो निकाल सुटावो जातलो. म्हाका एकच सांगपाक जाय ते कितें म्हणटा ते चोड ते कितें म्हणटा एक आनी करता एक आज पर्यंत आमी पळयत येयल्ले आसा ते म्हणटा तशें कांय करीत नात कित्याक जर तेणी सिरियसली घेतलें जाल्यार हे आज पर्यंत हो प्रश्न सुटून जावपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता टायम टू टायम तुजो स्टेटमेंट वेगळो आसता पूण प्रत्यक्षाक कांय जायना आनी अशें करून हें जर बरें एक वेगळो स्टेटमेंट केला लोकांक खूश केलें म्हणून ते बेश्टे तोंडान उलयलें म्हणून लोकांची पोटां भरनात त्या प्रत्यक्षात कितें तरी करपाक जाय. आयज पर्यंत कांयच करूंक शकलो ना आनी म्हाका दिसता ते कितें उलयता तेजेर वचून फायदो ना एक कृती जावपाक जाय जेणे करून ते चालू जावपाक मायनींग